आज 18 जून ज्या दिसा डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर मेनेझिस आणि बाकीच्या सगळ्यांनी या लोहिया मैदानाचेर क्रांती केली तो दीस 1946 आणि त्यानंतर गोंय स्वतंत्र जालें. गोंय स्वतंत्र जालें ते जवळ जवळ 15 वर्सांनी क्रांतीची ज्योत पेटल्यानंतर 1961 हांव सगळ्यांत पयलीं जे ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनीक ज्यांनी ही क्रांती केली आणि त्यानंतर गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर आपल्या कुटुंबाचें आनी आपलें प्राणार्पण केलें तांचे सगळ्यांचे मनापासून नमस्कार करता तांकां. त्या शिवाय हयात स्वातंत्र्य सैनीक आसा तांकांय नतमस्तक जाता. आणि आजचो दीस हो सुवर्णाक्षरांनी बरयल्लो दीस आसा आणि त्याच खातीर आज जे आमी हांगा आयल्या मोगो पक्षातर्फे ते एक वेगळेपण घेवन आयले. क्रांती जाली, गोंय स्वतंत्र जालें आणि पयले जो मुख्यमंत्री जालो तो मोगो पक्षाचो 1963 भाऊसाहेब बांदोडकर. ह्या मुख्यमंत्र्यान जाका आमी युगपुरुष ऑफ गोवा म्हणटा त्या मनशान सबंद गोंयांत क्रांती केली. आणि ही क्रांती शिक्षण क्षेत्रांत आशिल्ली, ही क्रांती आर्ट एंड कल्चरांत आशिल्ली, ही क्रांती इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटांत आशिल्ली, ही क्रांती वॉटर सप्लायांत आशिल्ली, ही क्रांती एग्रीकल्चरांत आशिल्ली, ही क्रांती इंडस्ट्रीज इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री अशें हातूंत आशिल्ली. आनी त्याच प्रमाणे ही क्रांती जे गरीब लोक आशिल्ले तांकां एका योग्य मार्गदर्शन करून तांकां योग्य प्रमाणे स्थान दिवप आनी त्या खातीर विविध योजना ह्या 1963 नंतर आज पर्यंत घडत गेल्यो. जेन्ना 78 आयलो तेन्ना अर्स काँग्रेस निवडून आयली आणि एका रातींत हे सगळे काँग्रेसमय जाले. आणि ही जी पळय एक नितीमत्ता गोंयची आशिल्ली तेन्नाच्यान लोक वचत रावले. मागीर जे तोडफोड राजकारण करून जे काँग्रेसीन सरकार केलें ते सगळे गोंयच्या लोकांनी पळयलां. आणि आतां जे खाऊक पद्दतीन तोडफोड करून भारतीय जनता पक्ष सरकार करता आणि सरकार चलयतात तेही लोकांनी पळयलां. आणि ह्या खातीर आमकां अशें दिसून आयलें ह्या वर्सा की खंयच्याय परिस्थितींत 2022 इलेक्शनांत गोंयांत क्रांती जावपाची, राजकारणांत क्रांती जावपाची आवश्यकता आसा. आणि ही क्रांती राजकारणांत करून हे जे तोडफोड करणारे पक्ष आसा भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस तांकां गोंयची दारां बंद करपाची. आणि त्या खातीर विविध क्षेत्रांतले जे काम करपी NGOs आसा, जे काम करपी लोक आसा, जे वेगवेगळ्या वाठारांतले मनीस आसा ह्या सगळ्यांक बरोबर घेवन आणि वेळ पडल्यार जे लोकल पक्ष आसा मागीर ते स्टेट वायज लोकल पक्ष आणि जे खरेंच आपल्या मातयेचेर प्रेम करता, आपल्या धरती मातयेच्या लोकांचेर प्रेम करता तांकां बरोबर घेवन वचपाचें आमी निश्चय केलो. आणि त्या प्रमाणे आज आमी सगळे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते, मोगो पक्षाची सेंट्रल कमिटी, मोगो पक्षाची वर्किंग कमिटी मॅक्झिमम म्हणजे आमी पयलीं म्हणजे आज चड लोकांकूय आपोवना पूण जे मेंबर्स आसा तितल्याच आमी लोकांक आपयले. जे पंच आसा तांकां थोड्यांक आपयले, जे जिल्ला पंचायत आसा, कावन्सिलर आसा तांकां आपयले. अशाच लोकांक घेवन आमी आज हो ल्हानसो हांगा येवन नतमस्तक जावन शपथ घेतल्या की हाजे फुडें गोंयांत राजकारणांत क्रांती करपा खातीर मोगो पक्ष मुखार सरतलो. आणि ही भजभजपुरी गेली कित्येक वर्सां हे दोनूय पक्ष करता ता दोनूय पक्षांक हे गोंयचें दार बंद करता. हांव लोकां कडेन इतलेंच मागता इरिस्पेक्टीव ऑफ कम्युनिटी ज्या कम्युनिटीन ह्या गोंया खातीर आपलें कर्तव्य केलां तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें आमी शपथ घेतल्या. सगळे लोकां कडेन मागता की ह्या फावटी ही क्रांती जी आमी करपाक फुडें सरल्या तांकां
तुमी आदार दिवचो आणि जी बदबदपुरी ह्या दोन्ही पक्षांनी गोंयांत चालू दवरल्या ती बंद करपा खातीर आणि ह्या धरती मातेची राखण करपा खातीर आमकां शक्ती दिवपा खातीर तुमी एकठांय जावचें आणि येता ते इलेक्शनाक ज्या तरेन युवा वर्गाक आमी प्रोड्यूस करपाक सोदता तें करपाक आमकां हातभार लावचो. आतां विचारा तुमकां कितें जाय जाल्यार विचारा. मोगो पक्ष कोण कोणाक एलान करता? ते पयलो म्हणजे एक गोष्ट अशी आसा की मोगो पक्ष पयलीं आपले उमेदवार तयार करतलो आणि त्यानंतर जे आमचे साधारण 22 नंतरचे जे हे आसा ते मतदारसंघात हाजे पयलीं मोगो पक्ष बाणावलेच बीन जाला. सो आमचे लोक त्या कम्युनिटीचे थंय आसा. फक्त आमी इतले दीस कार्यरत नाशिल्ल्या कारणान ते जागे जायनाशिल्ले. आज परिस्थिती वेगळी आसा. आज तेच लोक भायर सरल्या आमचे गोंय वाचोवपाक आणि त्या खातीर आमचे जर दोनांचे विचार एक जाले आसत आमकां दुसऱ्या पक्षाची सुद्दां गरज आसची ना. तांणी जर ठरयलें दोतोर इंजिनियर सायंटिस्ट कोण म्हणजे अग्रिकल्चरिस्ट बिझनेसमॅनांनी की हय मोगो पक्ष सांगता तें खरें आणि तांणी जर ठरयलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत परिवर्तन जावपाक वेळ लागचो ना. कारण हें परिवर्तन आणि जे लोहिया म्हयन्यार जे कितें करता पळय तें सक्सेस आसा. आमी 1977 हांगा 50% कन्सेशनां बशिल्ले आणि 50% कन्सेशन आज जे तुमकां भुरग्यां मेळ्ळें त्या आंदोलनांत आमी तें सक्सेसफूल जालें. त्यानंतर कोंकणी मराठी हांगा एक भयंकर म्हणजे भंय दिसपाचें वातावरण तयार जालें. तें हांगा येवन आमी मोकळें केलां. ज्यो गोश्टी आमी लोहिया मैदानाचेर करता ती गोश्ट सफल जायत आसा आनी त्या खातीरूच आजचो दीस आमी लोहिया मैदानार येवन आमी शपथ घेवपाचें ठरयलें आनी मना पसून गोंयकारांक उलो मारपाचो ठरयलो. सगळे गोंयकारांक इरिस्पेक्टीव ऑफ कम्युनिटी की एकठांय जावया आणि हे दोनूय पक्षांनी आमची धरती मातेक जे काबार केला तांकां गोंया भायर धाडून 40 सीट घालतले हांगा. परत सांगलें आमी 22 सिटां पर्यंत वतले आणि जर आमकां जाय जाल्यार युतींतल्यान किंवा आतां हांवें सांगलां आमी सगळे कम्युनिटी उलो मारला. एकदां जर सगळ्यो कम्युनिटी एकठांय आयलो आमकां दुसऱ्या पक्षाची गरज ना. जर युती करपाक जाय जाल्यार खंयच्या पक्षा खातीर ओपन आसा तुमी? आतां हांव ताचेर कांय उलयना. पयलीं आमी लोकां कडेन वतले आनी आमी जे हांगा संकल्पना कितें केल्या ती लोकां कडेन मांडटले. ऑलरेडी आयच्यान ती तुमच्या मार्फत केली संकल्पना. पूण तरी आसतना आमकां पर्सनली आमी जे 17 वर्सां राज्य केलां फॉर एग्जाम्पल 2 गोश्टी आसा. जे धरण बांदलां खंयचें साळावलेचें त्या खातीर तुमकां सावथ गोवा सगळ्यांक आज जर शेतकऱ्यांक आनी पिवपाचें उदक मेळटा तें धरण कोणी बांदलें भाऊसाहेब बांदोडकार 1968 चालू केलें आनी कंप्लीट जालें 1978 ताई आसतना. दुसरें जें नॉर्था बांदलां तें 1972 चालू जालें. ते 19 प्रताप सिंग रावजीन राणी कंप्लीट केलें. ही दोनूय गोश्टी पळयल्या नंतर अशें दिसता की आज 40 वर्सां पयलीं जें काम केल्लें तें ताजेर आज गोंय जगता म्हणटा हांव. शेतकरी जगता आनी तुमी आमी उदका खातीर कोपा वॉटर प्लांट भाऊसाहेब बांदोडकारान बंधारे घालून तयार केलो आनी त्या खातीर पणजी आनी मडगांवां 84 पर्यंत तेंच उदक खाताले. 84 नंतर तुमकां उदक साळवलेचें आयलें आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी सारासार विचार केल्या नंतर शिक्षण क्षेत्रात सुद्धा क्रांती. पहिले गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज असून गोवा मेडिकल कॉलेज असून सगळे भाऊसाहेब बांदोडकारान तयार केले. बांबोळेचें गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज फर्मागुडी हाडलें. फार्मसी कॉलेज केली. हे सगळे म्हणजे टेक्निकल कॉलेजीस डिप्लोमा कॉलेजीस ह्यो जाल्यो. त्यानंतर ज्यो बऱ्यो मोठ्यो फॅक्टरी गोंयांत आयल्यो तसल्यो फॅक्टरी आज परून एकूय येवना. खंयच्याच सरकारान म्हणना. सिपागायकी जुवारी त्यानंतर MRF गोवा शिपयार्ड एक्सटेन्शन ऑफ तुमचे MPT आणि सहकारी साखर कारखाना आणि दूध डेअरी हे सगळे प्रोजेक्ट भाऊसाहेब बांदोडकारान 1972 तयार केले प्रोजेक्ट. सो हाजे वयल्यान तुमी एक सिद्ध जाता की मोगो पक्षान का केल्लें आज अजरामर उरला. आणि ह्या खातीरूच मोगो पक्ष परत गोंयांत येवपाक जाय
गोंयकारपण राखपा खातीर ह्या धरती मातयेची राखण करपा खातीर आनी लोकांक योग्य मार्गदर्शन करपा तुमचो उलो आसतलो सगळे रिजनल पार्टीज आहाय तेंच्यांनी ऑल पीपल फ्रॉम गोवा वयलो म्हजो रिजनल पार्टी मागीर ऑल पीपल फ्रॉम गोवा आज एनवायरमेंट आशिल्ले जे आमचे बरोबर तनमार प्रोजेक्टां हांव वचूना कित्याक तांणी डिक्लेअर केल्लें कितें की आमी पॉलिटिकल पार्टी बरोबर घेवचे ना म्हणून पूण हांव तांच्या आंदोलनां वचना पूण माय सपोर्ट वाज पर्सनल सपोर्ट डबल ट्रॅक पर्सनल सपोर्ट आशिल्लो मागीर बाकीचे सगळे कोळसो पर्सनल सपोर्ट आनी ते सगळे आज हांगा आयिल्ले अशें दिसता तुमी काँग्रेसी बरोबर सरकारान आसले तुमी बीजेपीचे बरोबर सरकारान आसले ह्या खातीर तुमचो अणभव बरोचसो वायट असो दिसता काय कितें एक म्हणजे काँग्रेस आनी बीजेपीन जें कितें गोंयांत केलां तें खरें गोंयकारांक मान्य ना हें सामकें स्पश्ट आसा दुसरी गजाल आमकां तांचे बरोबर वचचें कित्याक पडटा कारण गोंयकार 21 आमदार एका पार्टीक निवडून दिना आमकां ह्या फावटी 21 आमदार निवडून दिया आमी गोंय कशें चलोवपाचें तें दाखयता जशें आमी 17 वर्सां राज्य केलां तशें आमी राज्य करून दाखयता आनी त्या वेळार सगळे लोकांक घेवन आमी राज्य केलें असले डिस्प्युटूय नाशिल्ले डिस्प्यूट स्टार्टेड आफ्टर 1980 जे काँग्रेसीन तयार केले आनी त्या नंतर आतां भारतीय जनता पक्ष डिस्प्यूट तयार करता मडकय बसपाक रवी नायक तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट करूंक सोदता हेजेर कितें उलोवपाचें म्हजें इतलेंच मत आसा की गोंयांत एक्टीव पॉलिटिशियन जाय आनी एक्टीव पॉलिटिशियन जर ना लोकूच तांकां घरा धाडटा कोणी कांय विचारपाचें ना फाल्यां सकाळीं हांव जर एक्टीव ना म्हाका घरा धाडटलें हें सर्वसाधारण उदाहरण आज पर्यंत म्हाका मेळ्ळां कितें दुसरी गोश्ट अशी आसा ताणें कोणी सरपंच हे कोण रावले पळय हांगा तांणी खंयी वचून खंयी कोण 40-50 जाणांक खंयी उबें रावपाक जाता तशें कांय ना देर इज नो प्रॉब्लेम म्हज्यान सुद्दां जाय थंय वचून रावपा फाल्यां हांव सांखळे वचून उबो रावंक शकता फाल्यां हांव बिचोले वचून उबो रावंक शकता ताका कांय अर्थ ना तुमच्या लोकांनी तुमकां निवडून हाडपा जाय ह्याका अर्थ आसा दुसरी गजाल हाचे पयलीं ताका मडकयत उडयलो इतलीं कामां केल्या जाल्यार मडकय कित्याक उडयलो हो प्रश्न आसा परत फोंडेय तुका उडयला तें कारणां आसा म्हणून उडयलें न्ही सो वेगळेपण जर दिसपाक जाय जाल्यार तांणी योग्य सी हे सगळे लिडर जे तयार केले आतां परत येता हे मोगो पक्षान आनी कितें सांगू हे लिडर मोगो पक्षान तयार केल्या आज तांची परिस्थिती तुमी पळया जे मनीस रमाकांत घालपा सारके आसूं प्रकाश वेळीपा सारके आसूं बरे समाजाचे लिडर रवी नायक आसूं बरे समाज हांव ताका कितें म्हणना बरे समाजाचे लिडर हे सगळे लिडर कोणी तयार केले मोगो पक्षान केले ते फाटी कित्याक पडले मोगो पक्ष सोडलो म्हणून पडले हांव कित्याक फाटी पडूं मोगो पक्ष मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो नवे लोकांक घेवन मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो जे कोण मोगो पक्षांतल्यान फुटले ते रस्ताळाक गेल्ले असो इतिहास आसा आतां पासून काडा आनी पळया हांव उलयना नांवां घेना काडा आनी पळया जे रसतळाक पावल्या आनी हें सत्य आसा कारण आमकां देव देवतांचो आशिर्वाद आसा जेजूसचो आशिर्वाद आसा आनी गोंयच्या सायबिणीचोय आमकां आशिर्वाद आसा दोग जाण तुमचे डिफेक्टीव जे MLA आसा न्ही गेले आतां घडी तांच्या हाजे बद्दल आतां तुमच्या मुखाल्ली हें कितें तांचे हाजे बद्दल आतां तांचे भवितव्य ज्या पक्षांत ते केल्या तांणी ठरोवपाचें हांवें न्ही पूण तुमची लढाई कितें आसता ना तांच्या म्हाका पडलेलें ना हांवें सांगलें न्ही जो मनशान मोगो पक्षाक दोगो दिला ते मनीस सोंपले न्ही लिगली आजून फुडें वयतले काय ना ना लिगलीचे हांव कांय आन्सर दिना कारण ते आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर्स आसा तांणी घेवपाचें आसा हांवें चॅलेंज केल्लें तें सभापतीन भायर उडयलां सो ताचेर आतां म्हाका दिसता जज जे ना काँग्रेसच्या लोकांनी ऑलरेडी आपलें पिटिशन घातलां थंय जजान तें घेवपाक नाकारलें आनी त्या खातीर स्पेशल बेंच आयले नंतर आमी हेचेर जजूच बसना जाल्यार तें आनी पिटिशन घालून दिलें मोगो ही सदांच बाकीच्या पार्टींक MLA म्हळ्यार डिफेक्शन जावन MLA पुरवठा करपी अशी एक पार्टी जाल्या ते हें तुमी सोंपोवपाक सोदता हांव दुसरे वटेन म्हणटा जे लोक मोगो पक्षाक त्रास दिवन मोगो पक्षाचे आमदार विकत घेता त्या पार्टींत आमी गोंयचीं दारां बंद करुया हें तुमचे कडेन मागता हांव तुमचे कडेन मागतां सबंद गोंयकारां कडेन की जे लोक असले करता
ज्यो पार्टी सेंट्रल गव्हर्नमेंट सेंट्रला आसा त्यो हांगा येवन भारतीय जनता पक्ष आसूं किंवा काँग्रेस आसूं हे दोनूय पार्टी नाणे एक बाजू दोन जरी जाल्यो नाणे एकूच आनी ह्या पार्टीक गोंयचें दार कशें बंद करपाचें तें पळोवया. एकूच लास्ट 2017 तुम्ही सालसेटींतूय थोडी सीट लडोवपाचो प्रयत्न केलो आनी थिंगा हे मेळोना यश मेळोना. सो दीस टायम 2020 इलेक्शना सालसेटीन तुमी कितले देखून हे करूंक सोदता? आमी एक सांगता माणावलीचो सीट हाचे पयलीं मोगो पक्षान लडोवन नुता फेरांव निवडून आयला. आतां आमच्या एका ज्येश्ठ कार्यकर्त्यान हांगा नमूद केलां की आपूण 1 म्हयनो थंय भोंवलो आनी दाखोवन दिलें की मोगो पक्ष हे करूं शकता. हांव इतलेंच मागतां आमकां सुद्दां सालसेतींत नावेली ह्या मतदारसंघात 2700 मतां पडल्यां फाटल्या वर्षी. आय एम प्राऊड टू से दाबोळे आमी 4500 दोन वयर गेल्या. कितें अशें खूब खूब मतदार पळय कुर्तोरींत हे 2500 कितें. सो आमची मतां सगळे मतदारसंघात आसा. सिंह हो गोंयच्या प्रत्येक मतदारसंघ जो 50 वर्सांचो आसा मतदार ताच्या हार्टांत आसा. तो भायर काडपा खातीर आमकां काम करपाक जाय आनी तें काम आमी करतात. खंयच्याय परिस्थितीन तुम्ही बीजेपी आनी काँग्रेसी कडेन नाही आमी लोकां कडेन मागता 21 आमदार आमकां दिना जाल्यार दुसरे तरी पक्षाक दिया. नाही हांव आयकता तुजें हांव तुजें आयकना. हांव तुका सुद्दां सांगता की आमकां ना जाल्यार तांकां तरी दिया. सो युतीचो प्रश्न ना. युती आयली की बदबदपुरी जाता न्ही तेच म्हणटा न्ही. सो युती जर तुमकां नाका कोणाकूच नाका किंवा मुखार कांयच नाका सपोर्ट कोणाचो गोंयकारांनी हें डिसिजन घेवचें. 21 आमदार एका पार्टीचे आमकां दिया आमचें कशें पडटा तें आमी पळयता.